roads unless hot mix plants are ready. Work cannot start that sort of way. कारण पाऊस पडला पाहिजे, आधी पाऊस पडला, कालही पाऊस पडला, ते पाऊस पडतात. सो पॅचअप करतात हे. दे आर डुईंग पॅचिंग वर्क वेरेवर वर्स्टा पळय ते काढल्या. दे आर युजिंग जेट पॅचर ऑल्सो. बट जेट पॅचर ऑल्सो कॅनॉट वर्क इन रेन्स. रेन्सान घालें जाल्यार ते वता. Any understanding like कितले percentage of roads are bad? असा डिटेल सगळ्यांनी दिला म्हाका तांणी. आय हॅव गॉट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स. दे हॅव गिवन मी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स. So तेणी मेळ्ळा वेरियस कॅटेगरीज लायक वर्स्ट रोड्स, मातशे बेटर रोड्स आनी गुड रोड्स तशें तांणी एक कॅटेगरी करून दिल्या. So can you specify percentage wise? पर्सेंटेज वायज तशें म्हणलें ना ते. वर्स्ट रोड्स आर नॉट इन दॅट लार्ज नंबर. वॉट आय वॉज थिंकिंग आसतले खूब कडेन आसा पूण स्प्रेड आउट आहात इन ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी. There are certain portions which are in bad shape. Because of electricity department, I don't want to pass comment. This is roads are in bad condition. This is a fact. Electricity worst condition चडशे जागे शकता. तांणी फोडला घाला कितें कितें केलां न्ही. बट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट द रोड्स आर मेड. पण त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टान आसता न्ही ते रिपेअर रिस्टोर ना तांच्या हातून ना ते तांणी घालूं ना. सोल्युशन कितें तर अंडरग्राउंड केबलिंग म्हणटा ते आनी रोड आतां हांवें तांकां पयलें सगळे सांगलां तांकां हांवें की हाचे मुखार खंयच्याय रोडाक ते हात लावपाना विदाउट अप्रुवल ऑफ द प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर. एनीबॉडी इफ दे डू एनीथिंग लायक दॅट वील टेक एक्शन. So was it a mistake earlier that I don't know. I am not interested in finding out what has happened. But I have told them now that एक the road hot mix केलो, कितेंय बरो केलो थंय रस्तो कोणीय फोडटलो, सिवरेज फोडटलो, इलेक्ट्रिसिटी फोडटलो, वॉटर सप्लाय फोडटलो. They require approval of the principal chief engineer, not even executive engineer. I have not given powers to executive. So principal chief engineer and approval दिवपाक. Otherwise they will be not allowed to do anything. No, otherwise there is no question. This is the result now. So तुम्ही स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिलं दोन्ही डिपार्टमेंटाक. तुम्ही स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिलं दोन्ही डिपार्टमेंटाक. सांगला तांकां अप्रुवल पीसीचे घेवपाक जाय. त्याशिवाय तुम्ही रस्ते फोडपाक दिनाका. सर कला अकॅडमीचो कितें रिपोर्ट बीन आयला? कला अकॅडमीचो कितें रिपोर्ट बीन आयला सर? म्हाका वचून कांयच येवना. आणि पोरवाडी तर सालिगांव तुम्ही इन्स्पेक्शन केलं तेजे कितें ते चालू केलां काम तांणी. खंय खंय त्याच्या पी करपाक कॉमेंट्स केला. पूण ते कला तुमचो रिपोर्ट तुमकां येवपाक जाय आशिल्लो न्हू लास्ट म्हाका तांणी धाडूं ना वचून. हांव पयलीं चॅक करतलो कितें कितें पोजिशन आसा. झाडां पळय खातीर तुमी तेंकडे मागलेले तेजेर कितें जालें? ना झाडां वी आर टेकिंग ए डिसिजन नाव टू रिमूव ऑल दोज मदीं बुशीस बी आसता पळय त्यो काडपाच्यो, ब्रीज लिफ्ट करपाच्यो. ते हांव ह्या 2 दिसांनी सांगतलो. लास्ट